मोगाच्यानो तुमका जिनियन काही उपगोड म्हणी झाला की आमच्या फिरगेजीचे धाकटे भुरगे स्नेहल वास आणि तिसऱ्या क्लासी वेचे हांव वयचे काळीस म्हणली एक सोबीत काणी तुमच्या मुखार हाडता दयेकर बरें कर नायक न्हिदोंक सळकाच्या भुरग्याक निद्रे देवीचे वेंगेन दिवंक आवय काणयां सासरो सोदता तशें म्हणून तुमी आतां न्हिदनाकात आवय आतां संगवीची काणी जावन आसा आवयचे काळीस एका गांवांत एक प्रेमी आनी प्रेमिका बारीस मोगान आसली ती एकामेक उलयतना एक फावटी प्रेमीक पारकून धैर्य दिवन अशें शेले करून विचारले लागले तूं म्हजो कितलो मोग करते म्हज्या भांगारा तूं जाणा हांव जो मस्त मोग करता जाल्यार एका उतरान सांगचें तर हांव तुज्या खातीर म्हजो जीव त्याग करून केव्हा पटीसोर आसना असो सांगून गेलो ताजो प्रेमी तेन्ना सली म्हणाली ना ना तूं सत उलयनाय फोट उलयते केदाळे उलयतनाय म्हजी माय म्हणटे म्हजी माय इतली बरी म्हजी माय तितली बरी हांव तुजो मस्त मोग करता इत्यादी इत्यादी तिजो प्रशंसा करते रावते तेन्ना सलो म्हणालो हां वय पूण ती म्हजी माय म्हाका तिजो न्ही जाय की मस्त मोग आसा हांव तूं कितेंय कापाट ना आनी तूं म्हजी प्रेमिका तशें जावन हांव तुजो मस्त मोग करता तुज्या मोगाते आनी मायेच्या मोगाते जायते फरक आसा हें सांगूंक उतरूंक सादना तेन्ना सली म्हणाली जर तूं म्हजो मोग करतय तर तूं म्हाका तुज्या मायची कळीस हाडली म्हणून हट्टा पडलें म्हणटा तेन्ना सल्यान जाप दिली ना बिरमोत बावडो करतलो तरी कितें तो कसो आपल्या आवय सशी वचून तिजे काळीज मागतलो छे ओलजाळान सांपुडलो मूं ताज्या आवयन ताजे खातीर कळिल्ली न्हीद बोगुल्ली दूख रेडले रेडणे कश्टांची सर यादी वेगान धांवच्या रेला भशेन उतरूंक लागले प्रेमिकाच्या मोगाक कुड्डो जालो तो त्या घडीन आवयच्या मोगाक मोड दंपलें गेलो स्नेह तो ताज्या आवय सरशी कात्रीन शिरकलो बावडो कांतीन बुडोवन माय हांव आपल्या प्रेमिकाचो मस्त मोग करता तें तूं जाणा गे तेन्ना आवय हां हांव जाणा पुता आनी तें तुजें मस्त मोग करता पूण आतां कितें जालें म्हणून विचार लागली तेन्ना पूत म्हणटा तें म्हणटा माय हांवें ताका तुजी काळीज हाडली जे खंय तेन्ना आवय आमराकी आसली आनी म्हणाली पुता हांव तुज्या खातीर मरोंक तयार आसा तर म्हजी काळीज काडूंक कित्याक हटकर अशें सांगून तिणें काळाय केली ना आवयची काळीज काडून पुताक दिलेंच आनी ती मेली आपल्या आवयची काळीज दोनी हातांनी घट्ट धरून धांवूंक लागलो पूत अशें धांवतना फातो दंडून अमतोच पडलो दर्नीक हाफटल्या फोर्साक आतां दिसली आवयची काळीज उसाळले आनी लोळोन एत्र फातरचेर पडून पिटो जाले पूण पूत उबो रावन पळयतना ताका ताज्या आवयच्या काळजांतल्यान ताळो आयकता हें म्हज्या पुताराया पडलोय मूं दुखलें बाळा हळू चलोवंक जायना तुका जगरूत पुता हें आयकल्लो पूत तणगार जालो दुखाव म्हणून आयली ताका आपल्या आवयन म्हज्या मोगा खातीर बली दिल्या रे पुता खातीर तिजो मोग आसूनी आसा मूं हें बघून कळवळ्ळो तो पूण कितें फायदो उतरल्या वेळाक कोणें दन दवरीत मोगाचे न्हू आपल्या गर्भान 9 म्हयने वावून ह्या वगोन आपूण मरोंक बाळाक जीव दिवच्या आवय प्रास कोणी वर्ते आसा तिजे मोगाक माप आसा ना 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 त्या आवयची काळीज आवयचीच काळीज देव बरें करो